गुड मॉर्निंग. माझे नाव एडम, हांव वास्कोचो. सो तुमकां खबर आसतलें ते नूर अहमदाचे आमचे कितें फ्रॉड केस जाला वास्को. आमी सगळे ते विक्टिम्स आहा. सो आतां आमी एक्चुअली पयलीं आमी 8 तारखेर कंप्लेंट दिली वास्को पुलीस स्टेशनाचेर. वास्को पुलीस स्टेशनाचेर कंप्लेंट दिवन आमकां जाले मोर दॅन 25 days. आनी काल आमकां हो लेटर दिला वास्को पुलीस स्टेशनातून, ओके, सेईंग दॅट वास्को पुलीस स्टेशनाक ते केस लागना, तुमी इकॉनॉमिक सेलान वचून कंप्लेंट दिया. सो आयज आमी सगळे जाण येयला हांगा जमा जावन. सो कंप्लेंट घेवन येयला. ती आतां कंप्लेंट करपाची आहा आमी इकॉनॉमिक सेलान. सो मातशें PI साहेब ना म्हणून आमकां रावयला आतां सद्या इतलेंच. आनी सर म्हाजें म्हणपाचें आनी एक आहा, आमी सगळे वास्कोकार, ओके. ही केस 25 दीस लायले तेंच्यांनी आमकां सांगपाक की वास्को पुलिसाक लागना. हे तेंच्यांनी आमकां ऑन द स्पॉट त्या दिसा 8 तारखेर सांगलेलें जाल्यार सगळे आमी 8 तारखेर येवन हांगा कंप्लेंट दिवपाचें आसलें. मातशें ब्रीफ सांगता की कितें म्हणजे आतां एक्चुअली कितें कशें कितें तें एक्चुअली केस कशी जाली सर, एक ब्रोकर आहलो नूर अहमद म्हणून. सो तेणें कितें केलें, OLXचेर एड घातलेली माय केस, ओके. तेणें एड पयली आनी हांव एक्चुअली फ्लॅट पळयतालो बिकॉज हांवूय धाकट्या घरान रावतालो. सो म्हाजी फॅमिली व्हडली जावपाची जाल्ली. सो हांवें एक फ्लॅट पळयलो, ताका कॉन्टॅक्ट केलो. तेणें म्हाका कितें म्हणलें, हो फ्लॅट आसा 5 वर्सां खातीर आपूण लिजार दिता. हांवें म्हणलें बरें. सो ताका मागीर ताका डिटेल्सान विचारलें. ताका डिटेल्सान विचारून तेणें म्हाका सांगलें की म्हाका तेणें डिटेल्सान हें सांगलें की जे 5 वर्सां खातीर तो फ्लॅट दिता, तेणें म्हाका 6 लाखा खातीर एक फ्लॅट दिलो. ते 6 लाखाचो फ्लॅट आफ्टर कंप्लिशन ऑफ 5 years तो म्हाका तो 6 लाख परतून दितलो, ओके. आनी ताका रेंट बीन कांय आसपाना. सो दीस वॉज द टर्म्स. आनी हें पळय कोणाक आयकून बरें दिसलें, कित्याक 5 वर्सां रावतलो, तुका तुजे पयशेय परतून येतलो. सो आमी इन्वेस्ट केलें, फ्लॅट घेतलो. आनी मागीर आतां कळपाक येयलें की तो फ्लॅट जो तेणें दिल्लो म्हाका, तो त्या ओनरा कडेन, तो एक्चुअल जो ओनर आहा तेजे कडल्यान तेणें रेंटाक घेतलेलो. तो म्हयन्याचें भाडें ताका फारीक करतालो. तेणें म्हाजें भाडें 3 म्हयन्या खातीर फारीक केलां आनी आतां भरूंक ना. आनी आतां तो एब्सकॉन्डिंग फ्रॉम द मंथ ऑफ मे. सो आतां कितें जालां, एक्चुअल हावस ओनर आमकां त्रास दिता आनी कितें म्हणटा, तुमी भाडें भरा नाल्यार घरांतून भायर सरा. तर आतां पळय आमी आपलो घर बीन कितें आहलो पयलींचो तो विकून आनी लोन काडून आमी थंय इन्वेस्ट केला. आतां लोनूय भरपाचें इन्वेस्ट करून, ओके, लोन भरपाचें. आतां ताका भाडें भरपाचें, आमी खंय वचपाचें सर. माझे नाव दुर्गा सर. आम्ही झाले 4 महिने झाले वाड्याम दिले आमकां. सेम स्टेटान ऑफिस केलं. माझी बहिणीक बी ती सेम केस. ताका गौरी दिवना, तेजी 7 लाख घेतला. तुमचे किती? माझी 4 लाख सर. न्यू फ्लॅट न्यू फ्लॅट. माझी म्हणजे सोडवाक बरें ना, म्हणजे हार्टाची बी अशी प्रॉब्लेम आहा म्हणून आमी गेले भाडे भरूंक जायना, चोड करून अशी आमकां. तेणे सांगलं आपण तुका फ्लॅट दिता, भाडे आपण भरता अशें म्हणून. आनी घरवाल्यान बी येवन विचारूं ना की आमकां, आतां घरवाल्यान येता की आमकां भाडें दिया म्हणून. आतां आमी खंयसून दितले सर? इतक्या दीस घरवाल्यान बी येवंक जाय आसले, विचारूंक जाय आसले. आमकां सगळे तेणी डॉक्युमेंट दिले आनी तेणी आपल्या सायन मारून ते एग्रीमेंट केला. आपण एग्रीमेंट मारून ना तेन्ना आतां घरवाले येयले, आमी सांगला आतां आमी भाडें दिवचीच ना म्हणून.